एक आणि एक गजाल सांगून दिसता की आम्ही जी म्हापसा कंप्लेंट फायल केल्ली की एक चलयेन जे आमचे देवीबद्दल जे अपशब्द वापरलेले जे आमचे होमकुंड आसा त्याच्या बद्दल तुमकां सांगून दिसता की आज जे श्रेयाचो इन्सिडंट जाला पळय त्याच्या फाटलें मुख्य कारण कितें आसा की आमी म्हापसा केस रजिस्टर केल्ली रजिस्टर पयलीं करिनाशिल्लो तो पीआयचें नांव आसा निखील पालेकर म्हणून ताणें कितें केलें पयलीं केस आमची रजिस्टर करून मागीर तेणी येवन रजिस्टर केली रजिस्टर करतकूच आमकां पयलीं डावट आशिल्लो कितें तरी घोळ आसा भितून तो कितें तरी आसा म्हणून आमी कितें केस रजिस्टर केली लेट जालो आमकां आमी जेन्ना एक दीस सांडून तिसऱ्या दिसा जेन्ना गेले पुलीस स्टेशनाचेर तेन्ना आमकां थंय बसयले गेले पुलीस स्टेशनाचेर आनी जी तेजे आवय बापूय आसा भुरग्याचे पळय तांकां आपयलें आनी आमच्या फुड्यान आधार कार्ड दवरलें त्या आधार कार्डाचेर आमी पळयत जाल्यार 15 एप्रील 2006 ही डेट आसा आमी ताका पळोवन ताका सांगलें की बाबा 15 एप्रिला प्रमाणे चलयेची डेट आसा ती तें मेजर जाला आनी एक म्हयनो तरी पण पीआय कितें म्हणपा लागलो ना तें मायनर आसा दोनदा सांगलें तरी पण मायनर आसा म्हणपा आनी आमकां म्हणपालो रिपोर्ट करचो पडटलो आनी परत जुवेनायल कोर्टाक तो रिपोर्ट सबमीट करचो पडटलो सर म्हणलें बरें आसा तुमी रिपोर्ट सबमीट केलो करा पण ताका हाडटा केन्ना हें करता केन्ना एरेस्ट करून मेळटा म्हणपाक जुवेनायल बरें आसा म्हटलें पण ताका फॉर्मेट तुमी केन्ना करता विचारता ताका करता बेगीन करता म्हणून गेलो ह्यो गजाली जाल्यो आमी एक दीस सांडून परत आयले म्हणजे तिसरो दीस आसलो चवथो दीस आसलो जेन्ना आमी थंय गेले पळय तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की आमी जेन्ना डीवायसपी कडेन बसले आमकां डीवायसपी कडेन बसून डीवायसपी आयलो थंय मागीर पीआय आशिल्लो आनी एक पीआय आशिल्लो कोलवाळचो कलामूरचो थंय अशें कळ्ळें की बाबा ते मायनर ना मेजर आसा म्हणून आनी 41A अंडर नोटीस काडला म्हणून आमकां डीवायसपीन पयलीं कितें सांगली 41A अंडर ऑलरेडी ताका नोटीस काडला आतां नोटीस केन्ना ती आमकां खबर ना ते नोटीस टर्म्स एंड कंडिशन कितें ती खबर ना की 41A ची नोटीस अशी आसता की जर 7 वर्सां सकयल शिक्षा जर आसा कळ्ळें जाल्यार त्या मनशाक अरेस्ट करपाक जाय काय ना काय पुलीस डिसायड करूं शकता आनी पुलिसांक दिसता की ताजें अरेस्ट गरज ना की ते येतले कॉपरेट करतले जाल्यार ताका ते 41A ची नोटीस काडूं येता पण ज्या टायमार अशें दिसता पुलिसांक की बाबा ते ताका जर अरेस्ट करिना जाल्यार खंय आनी दुसरो ऑफेन्स जावंक शकता किंवा ते कोणाक इंड्यूस करूं शकता कितें करूं शकता ताका 41A ची नोटीस काडपाची गरज ना आनी पुलीस हे वगी रावले पळय ताका 41A ची नोटीस काडच्या विशीं तांचे ताका अरेस्ट केल्ले न्ही जाल्यार थंय इंड्युसमेंट जे जाला पळय हांगा इन्सिडंटाचेर एक्शन घेवंक ना म्हणून ते श्रेया धारगळकराचें आउटकम थंय आयला म्हणजे एक बाय एक इन्सिडंट फुडें जालो तो इन्सिडंट जर ताणी स्टॉप करून आसलो ताका अरेस्ट करून केल्लें जर त्या टायमार जाल्यार हो श्रेया धारगळकराचो इन्सिडंट जावचो नाशिल्लो तुमी आयकलां आसतलें जो व्हिडिओ फुडें ज्या श्रेया धारगळकर ती श्रेया धारगळकर कोणाक तरी विचारता सायडीक की बाबा हय मरे ते धोंड मरे म्हणून विचारता म्हणजे धोंड मरे म्हणजे कोण तरी श्रेया धारगळकर कोण तरी आनी बरोबर आसा जो ह्या केसीक रिलेटेड ह्या चलयेच्या आनी तो श्रेया बरोबर आसा दॅट पार्ट ऑफ द सेम ट्रान्झॅक्शन खंय तरी आसा तेंचे सो ही जर तेन्ना जर ताका अरेस्ट केल्लें आतां 41A ची नोटीस आसता ती पुलिसांक बऱ्यापैकी खबर आसता की बाबा अरेस्ट करपाची जर ताका गरज ना ते कॉपरेट करूं शकता जाल्यार ते कंडिशन टर्म्स घालप आसा हे अमके टायमार तूं हे अमके टर्म्स एंड तूं कोणाक इंड्यूस करपाक जायना इन्फ्लुएन्स करपाक जायना तूं कितें एविडन्स डिस्ट्रॉय करपाक जायना ह्यो गजाली कंडिशन घालून दिवप आसता आतां कितें कंडिशन घातलें तें आमी पळोवंकूच ना नोटीसीन जेन्ना आमी इन्क्वायरी फुडें गेले तेन्ना आमकां सांगता की ज्या दिसा आमी तिसऱ्या दिसा गेल्ले पळय त्या दिसा तांकां नोटीस धाडल्या त्या दिसा केन्ना ती वतकूच आमकां अशें कळ्ळां जेन्ना ती पयल्या दिसा आमी रजिस्टर केली दुसऱ्या तांकां आपयले तांकां मेळ्ळे पीआयचे उलोवप जालें कितें तरी आमकां खबर ना तिसऱ्या दिसा आमी येतकूच आमकां तिसऱ्या दिसा कळ्ळें की बाबा ही मनशाची आवय आनी बापूय आयला ती आवय अपॉलॉजी करता आमी म्हणलें बरें आसा मायनर आमकां व्हडलेशें नाशिल्लें अपॉलॉजी वी कन्सिडर्ड कळ्ळें न्ही आनी तिका सांगलें पयलें आमी बाबा अपॉलॉजी तूं जर करता न्ही वॉट एवर युअर डिसिजन आनी बाकीचे लोक आसा तांकां कशें कन्वे करता म्हणपाक आपूण मिडियाचेर करता सो आमी रावले तेणी मिडियाचेर करून मागीर लेट केन्ना तरी ती हें आयली सोडून दी म्हटलें मायनर पण जेन्ना आमकां कळ्ळें की ते मेजर आसा म्हणजे जेन्ना पीआय विचारपाक गेले त्या टायमार पीआय सांगता आमकां की ऑलरेडी आमी ताका 41A ची नोटीस काडल्या ती केन्ना 3 दिसांनी 41A ची नोटीस काडटा आनी 3 दिसांनी नोटीस काडटा आनी त्या नोटीसीन कळटा आमकां की नोटीस केन्ना काडल्या जेन्ना ते वेलांकनी गेला बेंगलोर त्या टायमार ताका नोटीस काडल्या आतां म्हाका एक कळना हेंच्या फाटलो उद्देश कितें जेन्ना आमी कंप्लेंट फायल करता इतल्या जगाक आमचे गोंया वयले लोक थंय येता आनी जो सोशल इश्यू जाल्लो आसा मोठो इश्यू जावपाची पॉसिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जावपाचो इश्यू आसा आनी वयल्यान तो रिलिजन इश्यू आसा रिलिजियस इश्यू आसा ह्या टायमार पीआय बीन तांकां कशें परमीट करूं शकता की तुमी गोंया भायर चला आनी एन्जॉय करा मजा करा आमचे इन्व्हेस्टिगेशना पार्ट पडले आतां जायना आमी करता फरक पडना तुमी प्रायोरिटी तुमी अक्यूज जरी आसले तुमी प्रायोरिटीचेर आसा तुमकां मोठे डेली बरें फायन आमी तुमकां हें दिता कितें सांग एक ट्रिटमेंट दिता एक्झिक्युटीव ट्रिटमेंट दिता तुमी जायना हांगा या आनी इन्व्हेस्टिगेशन सपोर्ट करा असली कसली कंडिशन घातला 41 ते म्हाका खबर ना कळ्ळें न्ही हे जेन्ना कळटा तांकां पळय तेन्ना इवन जे कंडिशन वायलेट केलां जाल्यारूय पीआयक पावर आसा की वच आनी कंडिशन वायलेट केला कोण अरेस्ट कर म्हणून तें तांच्यांनी करूंक ना आतां कंडिशन कोर्टा कडल्यान जेन्ना घेता गेल्ले प्लेस केल्ल्यान कोर्टा कडेन वचपाक जेएमएफसीन सरळ सांगलें सीआरपीन तुमकां कितें आहा तें करा म्हणून कित्याक सीआरपीन तांकां पावर आसा जेन्ना कंडिशन जे घालता ते वायलेट करता आनी ते कंडिशन म्हळ्यार कशें की तूं एविडन्स हें कांय डिस्ट्रॉय करचो ना कोणाक इंड्यूस करचो ना कोणाक थ्रेटन करचो ना हें जे कंडिशन तूं घालता पळय तें जर तुवें वायलेट केलें तेणें जाल्यार ताका अरेस्ट करूं शकता तुमी आतां जर हांगच्यान थंय जर इन्सिडंट जाता आनी तो पीआयक जर कळटा थंय इन्सिडंट जाला म्हणून तुमी त्या घरा हांगा येवपाची वाट पळयता म्हणजे ह्याचो फाटलो उद्देश कितें तूं यो गोंयान
जायना जायशे एंटिसिपेटरी बेली घाल आमी हांगा रावता कित्याक 41A अंडर तुका रायट आसा तूं बेलीक एंटिसिपेटरी घातल्या कोर्ट समजतलो की यू आर कॉपरेटींग विथ द इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक तूं कोर्टा मुखार आयला न्ही आपूण कॉपरेट करता म्हणून कंडिशन घाल म्हणून हे ताका रावल्या की तूं यो हांगा एंटिसिपेट बेली घाल आमी हांगासर रावता तूं सुशेगाद जायना यो आनी ते तेंच्यान थंय वचून अरेस्ट करूं येता तें करूं ना तेंच्यांनी आतां केन्ना येतलें आमकां खबर ना आमकां सांगलां 2 दीस टायम दी आमी अरेस्ट करता म्हणून पण खरें करतले मागीर एंटिसिपेट बेल घालतले हें करतलें आमकां खबर ना सो हें ओवरऑल जर तुमी पळयत न्ही जाल्यार हाच्या फाटल्यान कितें दिसता की हे सर्वसामान्य लोकांक इवन हांव हातूंत थंय आशिल्लो कळ्ळें न्ही आमी वोगी रावले की एकदां कितें जावं म्हणून आमकां ती चलयेक त्रास करपाक नाशिल्ले कित्याक मनांच्यान जर कोण सॉरी म्हणटा न्ही आमचो देव असो आसा देव मोठ्या म्हणजे आवय ती आमची सगळ्यांची ती अशी आसा की सगळ्यांक माफ करपी कळ्ळें न्ही पण जेन्ना फटिंगपणाचो वेव्हार चलता हांव येवन सांगता ते मायनर म्हणून मेजर म्हणून खबर आसना डॉक्युमेंट फुड्यान आसा आधार कार्ड पुलीस ते आधार कार्ड पळयता फुड्यान आसा तें आनी मायनर म्हणून सांगता आधार कार्डाचेर मेजर म्हणून कळटा तरी आवय सांगता म्हणून मायनर म्हणटा हांव म्हणटा एका उतरान ते पियान ते आवयक सांगूंक जाय आशिल्लें आपणाक जर कॅल्क्युलेशन करूंक कळना न्ही कितें आतां डेटीचें आवयक सांगूंक जाय मायनर म्हणून जर तुजे डॉक्युमेंट आसा पळय तो घेवन यो म्हणून तेन्ना आपूण मायनर म्हणून कन्सिडर करता आनी डिक्लेरूय करता म्हणून पण हो डॉक्युमेंट जर लिगली म्हाका नासतना पुलीस डायरेक्ट म्हणटा आवय सांगता मायनर म्हणून मायनर हो डॉक्युमेंटाक आधार कार्डाक व्हॅल्यू खायना बर्थ सर्टिफिकेट हाड म्हणून हें कितें हाच्या फाटलो उद्देश कितें तो कळना हो जर हे अक्युजाचें ट्रिटमेंट काय स्पेशल डेलिगेट कोण आसता तांचें ट्रिटमेंट तें म्हाका कळना आतां म्हणून म्हाका डावट जाता की बाबा हें इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां म्हापसा पळय सारकें जे पद्दतीन वचूंक जाय ते पद्दतीन वचना म्हणून हेचेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय की बाबा कित्याक ही जी रिलिजियस इश्यू आसा पळय ताच्या फाटल्यान कोण फाटल्यान आसा गोंयचे आसा गोंया भायले आसा वर्ल्डांतले आसा ते आमी सांगूंक शकना कित्याक हो रिलिजियस इश्यू आसा केन्ना कितें आतां एक कोणी समज जर इश्यू जर केलो आतां आमी हिंदू मुस्लीम कोणी आसूं जर फाटल्यान कोण उबो रावता आमकां खबर ना तेज्या इंडियेंत रावता इंडिया भायलो रावता टेररिस्ट रावता कोण रावता खंयची खबर ना तें फायंड आवट करपाक जाता हांकां कित्याक आमकां हो डावट जाता PI असो कित्याक वागलो कित्याक PI नवो न्ही पयलीं पासून एक्सपिरियन्स आसा तर ह्या बाबतींत कसो वागलो जर ताका कोणी प्रेशरायज केला काय तेजेर कितें आनी बळजबरी आसा काय तेंय फायंड आवट करपाक जाय ते हायर ऑथॉरिटीज जे आसा DYSP SP तेंच्यांनी ताजेर इन्क्वायरी करची बाबा कितें चलना तें देवीच्या नांवार ते मनान जी भावना धरून थंय गेल्या ते दीस रात थंय तळमळटा तांचे कोणाकूच पडलें ना पण एकाच चलयेक अशें प्रोटेक्शन दिवपाचें तें पडना कळ्ळें न्ही म्हणून म्हाका खरेंच दुर्दैव दिसता की हें जें चलना पळय हेच्या कायद्याच्या हेच्या दृश्टिकोनांचे अत्याचार करप इनडायरेक्टली अत्याचारूच म्हणप तो कायद्याचे जे प्रोटेक्टर ऑफ लॉ आसा पळय तांकां पावर दिल्या ते जर अशें वागताले सर्वसाधारण मनशान करपाचें कितें आनी ही म्हाका तुमकां सांगचें म्हणल्यार म्हाका दुर्दैव दिसता ही जी FIR जी रजिस्टर करून आमकां कितले खटाटोपी करचे पडटा शेवट आमकां फोन करचो पडटा आमदाराक तेणी स्वता आमदारान पर्सनली कित्याक देवीचो भक्त तो तेणी स्वता पर्सनली मयच्या आमदारान इन्वॉल्व ना ती FIR रजिस्टर करून आयला आनी ती जावची नाशिल्ली म्हाका जी उतरां मेळ्ळी पळय PI कडल्यान तो सगळो हांव आदोगाद आसून तो म्हाका सांगता तूं तुजी इनोडा घाल कितें आपूण मागीर पळयता म्हणून ही उतरां म्हाका तेजे मेळ्ळी म्हणून ही जी परिस्थिती अशी जर गोंयांत चलत न्ही खरेंच म्हाका दिसता की गोंयचें दुर्दैव हें कळ्ळें न्ही हांव उलयता कित्याक म्हाजो पर्सनल इंट्रस्ट आसा हांवूय एक भावना भक्त देवाचो देवीचो पण जेन्ना आमची भावना सगळें म्हजी फॅमिली सोडून सगळें हांव थंय वता हांव आदोगाद म्हणून वचून हांव भक्त म्हणून गेलो थंय पण इतले फॅमिली मनीस सगळे वता शेकड्यांनी वता तेंची कितें मात तरी विचार कर सरकारा कडेन विनंती करता CMान जशें सांगलां पळय श्रेया धाळकरा विरुद्ध कारवाई करतले म्हणून हांव तेंचे कडेन मागता कळकळीची विनंती करता कित्याक ही अशे जर ऑफिसर जे आसा पळय तेंच्या विरुद्ध तांकां एक तर शिकोवचें बरें ना कितें तरी कारवाई तांचेर करची कळ्ळें न्ही तांकां शिक्षण दिवचें बाबा लोकां कडेन वेव्हार करना सारको वेव्हार करा कित्याक लोक जे येता पळय ते तुजे कडेन येतना अप्रोच जातना एक अपेक्षेन आनी आशेन येता की बाबा ऑफिसर नेमला हांगासर तो कोणाक तरी आमकां हेल्प करतलो आनी कितें न्याय मेळटलो म्हणून त्या टायमार अशें जर हेंचे जर वेव्हार जर जायत न्ही जाल्यार कायद्या न्याय प्रणाली आमचो विश्वास उडून वतलो